झाले ना घडयतो रे आता बेश्टे टिल्ट जातो इकडं. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव प्रशांत पागी हाडजी आनीक संजम नायक. आमी हांगा आगोंद गांवां आयले आयज एक 2 घरां सॅनिटायझेशन करपाक. आनीक हो ब्रीज गांवकारान सांगलें आमकां 50 वर्सां चड जावन गेली. तो पयलीं तो आतां सामको मोडपा पावला. तेजे पळय सायडीक कटडी मोडला, रेलिंग्स मोडलात आनी सामको नेरो आसा. हितून एक एक्चुली रिक्षा सुट्टा, कार समजना तरी आसतना ते कशें करून तरी व्हरता सायडीन लावन गाडी. आनीक गव्हर्मेंट सगळे कडेन पयशे घालता, मेळत नाका आसतले. हो गरजेचो पूल हांगा ह्या लोकांक मेन रोडार जाल्यार रावंड मारून तेवढे आगोंदाच्यान बिचा कडच्यान चर्ची कडच्यान तेवढे वयर सरचें पडटा. तो व्हडलो रावंड पडटा आनी हो समज तो ब्रीज करून दिल्लो आनी लोकांची सेफ्टीक खूब प्रॉब्लेम आसा. हांगा इतल्या नॅरो ब्रिजाचेर लोक गाडी घेवतात, बायक घेवतात आनी ऑलमोस्ट तो मोडपा पावला. एक कडेन टिल्ट जाला, उगडांक पयल्यार कळटा. गव्हर्मेंटान दुसरे कडेन पयशे मोडचे परस हांगा हो ब्रीज तांकां बेगीचे बेगीन बांदून दिवचो. पॉज करपाचो आसा हिंगा पारव्यान तूं धवल खाजनो वचपाचो. हो जो ब्रीज आहा ही गेल्ली कितलीशीं वर्सां जालीं. कितें लोक म्हणटा हांगा की जे 50 वर्सां अशीं जालीं म्हणटा ते ह्या ब्रिजाक बांदल्यार. आनीक आज म्हळ्यार ह्या ब्रिजाचें रिपेरींग जावना. आनी दुसरें म्हणल्यार हो ब्रीज हो न्यू बांदपा लागून कितले फाटी हो आमदार कितलेशे आमदार गेले गेले ह्या ब्रिजा म्हणटा ते एक म्हणल्यार रिपेरींग केलें ना. दुसरी म्हणल्यार हिंगा आतां आमचो जो प्रेजेंट आमदार आसा तो कितले फाटी हांगा येयलो, कितले वर्सां जाले लोकांक येता आनी फकत आश्वासन दिता आपूण हो ब्रीज बांदतलो म्हूण. पूण कांयच ना, कांयच आउटकम कांय ना. फकत तोंडाचे बोकडे मारपाचे अशें जाल्लें आसा. आनीक हांगा लोकांक जे गाडी घेवन येतात ते खूब त्रास पडटा. पळयात हिंगा चड हे जो आमचो हे आसात आमचे नुस्तें पाकपी तेंचे हे पाकपाचो हो मेन प्लेस. ते आमी आपल्या पोट हेजेर जगयतात. आनीक अशें जाल्लें आहा की ते बाबा तांकां पाकपा ह्या ब्रिजार सावन कितलीं वर्सां जालीं ते पाकतात आनी तांकां पाकपाक हिंगा दुसरी तर व्हडली गाडी आयली जाल्यार तांकां प्रॉब्लम जाता पाकपाक. आनीक दुसरी म्हणल्यार आतां हिंगच्यान व्हडली गाडी वयता हो केन्ना कोसळोन वचत म्हूण सांगूं जायना. हो एक सायडीच्यान बॅलन्स जाल्लें आसा. हेजी सायडीच्यान रेलिंग पळय रेलिंग गेल्ली आसा. शिमिटाक कुडके पळय पडटात आनी केन्ना पडत म्हूण सांगूं जायना. आनी हो अपघात जरी घडलो जाल्यार हेचो जबाबदार कोण उरतलो. फकत आश्वासन दिवपाची येवन काम करप ना, फकत आश्वासन दिवप. कितले गव्हर्मेंट हे जाले आमदार जाले येयले गेले पूण हो ब्रीज रिपेर करपाचो ना, न्यू ब्रीज बांदपाचो कोणेच चिंतूना. फकत आश्वासन दिवप. इतलो पयसो तुमी ही बजट करून हाडटा कितें आपणें हे डेवलपमेंट करपाक ते डेवलपमेंट करूं जाय म्हणटात. खंय ते डेवलपमेंट? फकत तोंडाचेच डेवलपमेंट. हे फाल्यां अपघात जाले जाल्यार हेजी जबाबदारी तुमी कांय घेवपाना. फाल्यां सकाळीं कोणी पडलो कितें जालें तेजो अपघात जावन वायट जालो जाल्यार तुमी जबाबदारी घेवपाना. अरे लोकां मातशें पूण चिंतात रे. सगळे बॉल्सां घालपाचेच पळयनाकात. तशें रातच्यान जे लोक जेन्ना वता पळय हांगा लायट ना. मेन म्हणल्यार कोण पडलो कांय कळचें ना. कोण केन्ना पडलो आनी कोण व्हांवन गेलो तो. रेलिंग सगळी एटलिस्ट रेलिंग्स तरी सारकें करपाचें आनी हेजी बाबा बेगीन हें करून टेंडर करून हो ब्रीज तांकां करून दिवचो पडटलो. नाल्यार हे लोक म्हाका दिसता फुडें हेजे फुडें रस्तो ब्लॉक सावन करपाक चिंततात. हय आनीक कितें करपाचें आतां फकत आतां परत इलेक्शन येवपाक जालें. आतां परत येतले लोकां आश्वासन दितले. फकत लोकांली मेंटेलिटी चेंज करूंक जाय तुमकां. फकत आश्वासन दिवन आमी करतले तुमगे हें आसा तें काम करतले हें करतले तें. पूण लास्टाक कांय ना. लोकांक फटयल गेलो वयता. हांव मागता आजून तुका टायम आसा कळ्ळें तुका. इलेक्शना तयारी मागीर पयलीं सद्या हेजी ब्रिजा तयारी कर. ना लोक कोणी हिंगा खंय कोणी पडलो हितून ब्रीज बीन मोडून पडलो जाल्यार ही तुमची जबाबदारी आसतली.